नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भाजप घेता राजकी सूड. विरोधकांचो आवाज दांपा खातीर करता पुलिसांचो वापर. सांगता युरी आलेमाव. कलम 39 अ आड मंत्री राणेच्या बंगल्यार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन आलेमावाक धाडिल्लें समन्स. कुडचड्यार गाजिल्ल्या सेंट्रल बँक फ्रॉड प्रकरणांतली दुबावीत आरोपी परतून चर्चेत. चावडेर काणकोणा एका हॉटेलात दोग बायलां वांगडा चर्चा करतनाचो गोमंतक टीव्हीक सापडलो व्हिडिओ. जुलियस आल्मेदाचो वाद मिटोवपाचो करता यत्न. आल्मेदाक परतून हाडटले पार्टीत, सांगता सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार. कळंगूट दर्यादेगे वयल्या वाठारांत पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान शेकाकडची पडली बंद. रोजगाराचेर जाता व्हड परिणाम. शेक्स्तनी असोसिएशनाचे अध्यक्षान उक्तायला हुस्को. कुडचडे लैंगीक अत्याचार प्रकरणांतलो दुबावीत सोहम नायकाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज घेतलो फाटीं. आतां ह्या प्रकरणाक आयला वेगळेंच वळण. डिजिटल अरेस्टाच्या फाटल्यान सापडले काजू व्यवसायाचे पक्के धागेदोरे. डिजिटल अरेस्ट फटवणूक प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या दुबावितांचो साळगांवां आसा काजूचो कारखानो. आता खबरो विस्तारान. भाजप राजकी सूड घेता. विरोधकांचो आवाज दांपा खातीर पुलिसांचो वापर करता म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या. गोंय आनी गोंयकारां खातीर ही लढाय चालूच उरतली. आमचो आवाज बंद जावचो ना अशें युरी आलेमावान पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर येवन सांगलें. कलम 39 अ आड नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावला बंगल्यार मुखार आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन युरी आलेमावाक समन्स धाडिल्ले. ते प्रमाण सोमारा 4 वरांचेर युरी आलेमाव पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावलो. तशेंच ह्या विशीं आमदार विरेश बोरकार आनी अमित पालेकरान प्रतिक्रिया दिली. We protested as a mark of our in a very protest करून आम्ही मुखार जेन्ना गेले त्या वेळार सायलंट प्रोटेस्ट कशे आम्ही मुखार वेताले. We sat down outside and they are so today I was summoned. Basically this is a witch hunt. A witch hunt by the witch hunt by the BJP when I entered in. This is a medal for me for standing by the people of Goa. This is like a badge of honor. आणि इसल्यो कितल्यो बॅज घेवपाक हांव तयार आसा कित्याक आज ज्या पद्दतीन हो सरकार लुटता, ज्या पद्दतीन करप्शन जाता आणि जे सेल ऑफ land is the main objective of this government. The way Goa is being sold. सकाळच्या वेळा माझ्या मामीन म्हाका फोन मारलो की तुका सामान आयला म्हणून. म्हाका दिसले सामान असेंब्लीन गव्हर्नरागेर आयला म्हणून. कित्याक आमी पत्र बरयल्ले राज्यपालाक, स्पीकराक, मुखेलमंत्रीक. So today you can see this is a witch hunt. They are using the police machinery. We will not fear any of this type of machinery. Our party's mantra is धरोमत. कितें ते तुमकां दाखयतले. म्हाका दिसता आज कितले प्रयत्न तुम्ही करा, आमचो आवाज बंद जावपाचो ना. आमी गोंयचे पासत, गोंयकारां पासत झगडटले. आज कम्युनल हार्मनी आमगेली पाड घालपाक सरकार करता. ह्या गट्टराक जेन्ना अरेस्ट केलो तेका अंडर 35 BNS नोटीस तुम्ही सर्व केली काय कितें हे प्रश्न निर्माण जाता. आज एज इलेक्टेड मेंबर्स दे आर ट्रायिंग टू स्टिफल आवर वॉइस. Our voices will never be stifled. I am not a purchasable commodity. Let me tell this very, very clear. I am not for sale. जे प्रोटेस्ट 39 आम्ही केल्लो तेका गोंयभरातले कितलेशे गोंयकार जावन भायर सरले. आमी प्रत्येक जाण गोंयकार म्हणून भायर सरले, आक्रोशान भायर सरले की गोंय वाचपाक जाय. गोंयची आयज निसंदा हो सरकार जसो करता आनी कशे काबार करपाक उठलेले आसा हे कशे भशेन थांबोवपाक जाय. करप्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार आसा ज्यांच्यानी गोंयकारांक खरें म्हणल्यार हितान घेवन कितें आसा तें फुडें व्हरपाक जाल्लें. मात आयज गोंयकारांक कोणूच हितान घेयना. आयज कितलेशे लिडरांक तुम्ही समन केल्ले आसा. तशेंच गोंयकार म्हटल्यार बाकीचे खूब जाणांक फुडें समन करतले.
पण हांव एक सांगपाक सोदता, तुम्ही कितलीय समाधान करा, हेच्या पयलू आमकांय समन केल्ली, आमचेर केसी घातल्यो, कोर्टान चल्ल्यो, कोर्टान त्यो भायर मारल्यो, म्हणल्यार नंबर 1 फोटींग म्हणून तुमी दाखयले. फटिंगपणा लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक समन्स काडप इन अ मॅटर वेर एक्चुअली समन्स टू एन एक्यूज पर्सन इज इटसेल्फ अ फार्स. पयलीं म्हणजे एक्युजाचो स्टेटमेंट हांगा येवन रेकॉर्ड करप इज इटसेल्फ अ जोक. सो एंटायर मशिनरी इज बिकम अ जोक. चीफ मिनिस्टराक म्हाका दिसता एक खंय ना खंय तरी आज अशें रियलायज जालां की एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाला. बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर्स प्रॉबेबली एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इन इज कंट्रोल. बिकॉज अश्योरन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर वॉज बिफोर पीपल. आमी अजुनूय पळयला गोंयच्या लाखांनी जनतेन जे पळयलें, चीफ मिनिस्टरान जेन्ना सांगिल्लें, जेन्ना विरेश बाबा ताणें सांगिल्लें की तूं उपोशण सोड म्हणून, आनी त्या वेळार सांगिल्लें की खंयच्यो त्यो केसी आसा त्यो रजिस्टर जावच्यो ना, उरच्यो ना म्हणून. पण एंड दिस अश्योरन्स वॉज ऑल्सो गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. येट हांगा येवन ह्यो कंप्लेनी फायल करप, आज लिडर्सांक आपयला, ताका आपयला, युजाक आपयला, म्हणजे वॉट इज दॅट गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू प्रूव. सो दिस इज एब्सोल्युटली अ फार्स. फटिंगपणा 1000, 1500, 2000, 3000 लोकांक आपण तांचे स्टेटमेंट करप, तांकां एक्यूज करप, कोर्टाचो टायम वेस्ट जातलो, 1000, 3000 चार्जशीट फायल जातल्यो, वॉल्युम्स ऑफ चार्जशीट विल बी देयर. ऑल दिस प्रोसेस फॉर वॉट? फॉर पीपल हू प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट द एट्रॉसिटीज ऑफ द गव्हर्मेंट. फाटल्या 1 वर्सा पयलीं कुडचडे वाठारांत गाजिल्ले सेंट्रल बँक फ्रॉड प्रकरणांतली दुबावित आरोपी परतून दिश्टी पडल्या. चावडेर काणकोण वाठारांतल्या एका हॉटेलांत 2 बायलां वांगडा लाखांनी रुपयांच्या पयशां चर्चा करतनाचो तिचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीच्या धाडसी पत्रकारान रेकॉर्ड केला. पळयात पुराय बातमी. कुडचड्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे स्टाफ आणि फाटल्या वर्सा कुडचड्या वाठारांत सेंट्रल बँकेच्या फ्रॉड प्रकरणात सापडिल्ली एक व्यक्ती आता परतून नदरेक आयल्या. जाणी फाटल्या वर्सा एका खातेधारकाक बँकेन भांगराच्यो वस्तू घाणाक दवरपाक सांगले. त्यो वस्तू बदलून ताच्या जाग्यार खोट्यो वस्ती दवरल्यो. अशा कितलेशेच जाणांक तांणी लाखांनी रुपयाची टोपी घातिल्ली. जायते जाणांनी ताचेर कागाळी करून तिका कुडचडे पुलिशेन अटक केल्ली. तशेंच तिणे बंदखणीची हवा लेगीत खाला. उपरांत तिची जामिनार सुटका जाल्ली. ह्या विशयी आता महत्वाची माहिती मुखार आयल्या. ती एक फ्रॉड मनीस म्हण कुडचडे वाठारात तिका वळखल्ल्यान तिणे आता काणकोण वाठारात लोकांक फटोवपाक सुरवात केल्या काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. काणकोण वाठारातल्या एका हॉटेलात 2 बायलां वांगडा पयशां उलयतना तिचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीच्या एका धाडसी पत्रकारान रेकॉर्ड केलो. आता ही परतून कोणाक फटोवपाच्या मार्गार आसा काय कितें हो सध्या प्रश्न पडला. देखून आता काणकोणकारांनी सादूर रावचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जुलियस आल्मेदाचो वाद विरेश बोरकार सोडोवपाचो यत्न करता आनी आल्मेदाक परतून पक्षांत हाडपाचो यत्न सुरू आसात. सध्या ही पक्षाची अंतर्गत गजाल आशिल्ल्यान ताचेर खोलायेन उलोवपाक न्हयकार दिलो. सगळे सुरळीत करपाचो यत्न करून आनी बेगीनूच प्रसार माध्यमाक पुराय घडामोडीची म्हायती दितले अशें आमदार विरेशान स्पश्ट केलें. अक्षयचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आणि पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खास मंचाकडेन प्रश्न उप्राशिल्ले. ताचेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांसयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटाकडेन बसका घेवन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडिलो. तशेंच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडिया पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू म्हूण जाहीर केल्ले. तशेंच ताचे संबंध पार्टी कडेन ना अशें घोशीत लेगीत केले. हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकाराक विचारल्यार तांणी सांगले, हो वाद मिटोवपाचो आपूण यत्न करता. आल्मेदाक परतून पक्षांत हाडपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. तशेंच जुलियस आल्मेदाचो पक्ष अंतर्गत विशय आशिल्ल्यान ताचेर आपूण सध्या भाष्य करपाक शकना, पूण पक्षा भितरले कोफुसांव बेगीनूच पयस करपाचो यत्न करतलो अशेंय तांणी सांगले. पळय, तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा. आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा. अजून तरी हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना, पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगना. पळय, तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले, पण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट तो बरो एक जॉईंट मेंबर सुद्धा आहे, बरो तो लीडर सुद्धा काडो म्हणजे काय तरी वीक परत कशें जालें. पळय, कशें आसा, हें सगळें सारकें आसा, पण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना.
आणि ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता मागीर भगतात कितेंचेर पावता. सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करता. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले म्हणजे तुमचे डिसिजन सारके तुमचे पळय कशें आसा हेजेर थोड्या जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबरान तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा. सो कितें आसा हांव तेंचे कडेन बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता सॉर्ट आउट करपाचें कितें आसा तें. सो आमी प्रयत्न करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगूट दर्यादेग वाठारात पर्यटकांचो उणाव जाल्ल्यान आता थळाव्या व्यवसायांचेर संकश्ट आयला. दर्यादेगेवेल्या जायत्या शेक धन्यांक आपली शेकां बंद करची पडला. शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोज आणि कलंगूट सरपंच जोझेफ सिक्वेरा हांणी हे परिस्थिती विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. ह्या घडामोडीचो थळाव्या रोजगाराचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला अशेंय तांणी सांगलें. आयज सद्या हांव कलंगूट मेन बीचीर क्यूआय वाडो म्हणटा पळय त्या वाड्यार आयज हांव उबो. आयज तुमी फाटीं कॅमेरा वयरसान फुडें तर मारून दवरलो ह्या वाड्यात 18 शेकां आसता. आयची तारखेक 1 पासून शेक ह्या बीचीर तुका दिसती पडना. 1 पासून ना, ही आयज काडलेली ना, ही 15 दीस पयलींच काडून दवरल्या लोकांनी. कित्याक बिझनस ना जाल्यार शेकां आनी दवरून करतलो कितें तूं. स्टाफाचे पयशे दिवपाक जाय, तुका सिलिंडराचो प्रॉब्लेम आहा, सगळ्याकूच प्रॉब्लेम आहा. फकत त्याय वाड्यांनी आख्या वाड्याची काडल्या जाय. फुडें तूं गारावाड वयशी थिंगा बीन वोटदी शेकां काडल्या, फाटल्यान माड्डवाड वयशी थिंगा बीन वोटदी शेकां काडल्या, फुडें वयशी सगळ्याकूच शेकां काडल्या. फक्त आतां सिजन पळय चलता न्हू आनी हेच्या फुडें पळय सिजन चलतलो. फकत ज्यो मेन बिचाच्यो ज्यो मेन एंट्रन्सी ज्यो आहा न्हू थंयसरूच शेकां चलतली. जरी तर शेरकार आमचो तर ह्यो सारकें पावल तर उखली ना या आमचें ट्युरिजम सांबाळपाक, जाल्यार शेकांचें आनी फुडें आनी चड व्हडलें बरेंपण दिसती पडना. शेकांचो तो धंदो चलयतलोय जाल्यार मेन म्हणटा ते आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट. ह्या फॉरेन ट्युरिस्टाक न्हयच फकत आमचो गोंयचो सरकार हाका सेंट्रल सरकार पासून हाका जबाबदार आहा. हेच्यो विजा मेळोवपाक तांकां इतलो हॅरेसमेंट जाता की ते आनी तुका गोंया येवपाक मागना. सर्टन प्लेसीस जो तर तूं तुजी रेट सारकी फर्म दवरशी जाल्यार तुका तसले ट्युरिस्ट येयना भितर. आयज थोडी हॉटेलां चलता कालांगुटात बरी म्हणजे बरे भाशेन चलता आनी ओनर चलयता काजा सयना. हे आमीच उलयता. दो वी विल नॉट गेट 100% ऑक्युपन्सी, वी आर गेटिंग 70% ऑक्युपन्सी and we are getting good rates. And the government is also making money on those rates, like 18% they charge करता for a room where we have to give the state government. So it is always there, like a taxi. आमच्या हॉटेलाची टॅक्सी आहे, we have to pay 5% to the state government. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावीत सोहम नायकान दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. तो सोमारा फाटीं घेतलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत सोहम हाका पुलीस बंदखणीत दवरपाची गरज नाशिल्ल्याचें पुलिशेन न्यायालयाक सांगिल्ल्याचें कळटा. देखून हो अर्ज फाटीं घेतला म्हूण ताच्या आदवोगातान म्हायती दिल्ल्याचें सामकार आयला. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी सोहम नायक हाणें दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयात जो अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो तो आज फाटीं घेतला. आणि हो अर्ज फाटीं घेता आसतना ताजे वकील ॲडव्होकेट अमेय प्रदेसाय हांणी न्यायालयाक सांगलें की पोलिसांक ह्या प्रकरणात दुबाविताक अटक करपाची गरज ना अशें पोलिसांनी सांगिल्लें आसा. ताका लागून जेन्ना ताका अटक करपाची गरज ना तेन्ना हो अर्ज फुडें व्हरून कांयच फायदो ना अशें सांगून ताणें हो अर्ज फाटीं घेतला आसा. सो ह्या हाका लागून सोहम नायक प्रकरणात एक वेगळो वळण मेळिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांव साकून सुशांत कुलकर्णी. डिजिटल अरेस्ट ह्या फटवणूक प्रकरणात केपेच्या नागरिकाक 61 लाखांची टोपी घाल्लो आणि सध्या अटकेत आशिल्लो दयानंद देवलकार हो एक काजू व्यावसायिक. काजूच्या हंगामात तो गोंयांत यो वच करतालो. ह्याच व्यवसायातल्यान पयशे आशिल्ल्या जाणट्यांक तो टोपी घालतालो. हे सगळे प्रकार करपाक तांणी एक टोळी केल्ल्याचें उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी.
दयानंद देवलकार आणि ताच्या टोळयेन स्वता क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून फोन आणि व्हॉट्सएपा वरवीं संपर्क साधलो. PFA संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतिल्ल्याचो खोटो आरोप करीत धमकी दिली. ताचे उपरांत बनावट कागदपत्रां आणि बनावट अटक वॉरंट, बँक स्टेटमेंट व्हॉट्सएपा वरवीं धाडून डिजिटल अरेस्ट जाल्ल्याचे दाखयले. पिडिता कडल्यान 61.64 लाख रुपया घेतले अशी कागाळ केपेच्या एका नागरिकान क्रायम ब्रांचाकडून केली. ताचे उपरांत पुलिसांनी कारवाय करीत 2 दीस पयलीं आजरा महाराष्ट्राच्या दयानंद देवलकाराक अटक केल्लो. ह्या प्रकरणाविशीं आता महत्वाची माहिती मुखार आयल्या. दुबावीत आरोपी दयानंद देवलकाराचो साळगांव वाठारात काजूचो कारखानो आसा. महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांतल्यान तो काजूची निर्यात करतालो. फाटल्या 2 वर्सांत तांणी लाखांनी रुपयांची मालमत्ता आजरा आनी लागींच्या वाठारांत खरेदी केल्या. ते खातीर ताच्या आर्थीक वेव्हाराविशीं दुबाव उक्तायला. तशेंच काजूच्या वेवसायाच्या नांवान गोंयांतल्या नागरिकांची डिजिटल फटवणूक करपा खातीर देवलकारान टोळी तयार केल्या. ही टोळी गोंयांतल्या असहाय्य जाणट्यांक सोदून तांची अशा पद्दतीन फटवणूक करपाची कामां करतात असो दुबाव आजराच्या एका नागरिकान गोमंतका कडेन उलयतना उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कळंगूटच्या ग्रामसभेत कॅसिनो आड ठराव पास केला. या निर्णयाचेर थळाव्या स्टार चर्चा रंगल्यात. कळंगूटच्या सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, समाजवा उरपी सुदेश मयेकार तशेंच शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोजो हांणी हुस्को उक्तायला. शेका बंद करपाच्या निर्णयाक विरोध करतना कळंगूट वाठारात सुरू जावपी कॅसिनोच्या प्रस्तावाकूय विरोध केला. हाचो परिणाम थळाव्या लोकांच्या उदरनिर्वाहाचेर जातलो अशें सांगून प्रशासनान योग्य विचार करचो अशी मागणी केल्या. कालांगूट विलेज पंचायत जुरिडिक्शनात 2 कसिनो आसा आनी कितले येवपाचे आहा पळय तो म्हाजो प्रश्न आसलो. तितून उलयता ग्रामसभा मेंबरांनी उलयले की आनीक कसिनो आमकां कालांगूटान नाका. ती कितें आहा, कालांगूटचें नांव अशीच पिड्ड्यार जाल्लें आसा. डान्स बारां म्हणनाका, स्पा म्हणनाका, आनी आतां कसिनो. 13 डान्स बारां बंद आसली, ती चालू आसली, ती आमी बंद केली. आनी स्पाचेरूय कितें तरी रेजोल्युशन घेतलां की आसा पळय ते स्पा बंद करपाचें. आणि ग्रामसभा मेंबरांनी एनोनमसली रिजॉल्व केला की आनी कसिनो कालांगूटान येवंक फावना आनी आसा तेंचेरूय कारवाई जावची. म्हाजो प्रश्न कितें आहा, जर तर सरपंच उलयता ऑफ कालांगूट की तेका सेंट्रल गव्हर्मेंट वा स्टेट गव्हर्मेंट दिता, जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता पळय पंचायत, तेन्ना सगळ्या पंचायतीन पोवचें आसता तेका बेजीक नेसेसिटी आसा काय ना पळय त्यो. पार्किंग, जर तर लायटीची वेवस्था, उदकाची वेवस्था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर सिवेज सगळ्या पंचायतीन पोवचें आसता. तेन्नाच तेका पंचायतीन ट्रेड लायसन्स दिवचें आसता. जर तर आयज सरपंच म्हणटा वी वील डिसायड कसिनो आसतले फुडें काय ना पळय ते, जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता सरपंच ऑफ कालांगूट वॉन्ट्स टू शील्ड द कसिनो लॉबी इन कालांगूट. आमच्या ग्रामसभान जो ह्यो इश्यू येयल्लो कॅसिनोचो, ह्यो म्हणजे एक डॉमिनेटिंग इश्यू आसलेलो काल आमच्या ग्रामसभेन. आनी हर एकट्यान ह्या कॅसिनोचेरूच सवाल केला. म्हजो एक प्रोपोजल आसलेलो कॅसिनोचो, म्हटल्यार आमी जाणा आमच्या कालांगुटान एक कॅसिनो फॉर्च्यून 7 म्हणून आयिल्लो आसा. हाणेन आमचे कालांगूट विलेज पळय आहा न्हू, हो डंपिंग ग्राउंड म्हाज्यान म्हणजे डस्टबीन जाल्ल्या भाशेन हाणीन आपले बॅरिकेड्स आख्या कालांगुटाक हेणी शिंपडावन दवरल्या. हांवें अशे 50 जागे सोदून काडल्या जंय ताणीन ह्यो बॅरिकेडी दवरलेल्यो आसा. इग्रोज म्हूण सोडूंक ना तेणीन, कोपेलां सोडूंक ना तेणीन, बांदोडकराचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, शिवाजीचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, झिब्रा क्रॉसिंग सोडूंक ना, कांयच ताणीं सोडलें ना. जंय जंय ब्युटिफिकेशन केलां थंय फकत ते कॅसिनोचे बॅरिकेड दवरपाकूच तेणीन केलां काय दिसता. नाजाल्यार तुमी वयता आसतना खूब नदर मारून पळया हेणी कितें ह्या कासिनोनी कितें ह्या कालांगूटची हाल केल्या पळय ती. आख्ख्या कालांगुटान इतले म्हाका दिसता कांदोळीन बीन ना म्हणून तिंगा पार्रान बीन ना, इतले तुका दिसती पडना. पूण कालांगूट हे एक डस्टबीन जाल्ल्या भाशेन ह्या काजिनोनी सगळे बॅरिकेड हाडून हर एंट्री हर एक्झिट पॉयंट जो आसा तिंगा हे बॅरिकेड हाडून दवरल्या. लेखिका सुजाता सिंगबाळ हांच्या यादीचे मोरपाक या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो आयतारा पर्वरेच्या हॉटेल ओ कोकेरो सभाघरात जालो. लोकार्पण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हजर आशिल्ले. तांच्या हस्तुकी या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले. ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हूण उल्हास रायकर तशेंच संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश माणेरकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पळयात.
खरें म्हणल्यार कोंकणी बरोवपाचे असो योग म्हाका नाशिल्लो, पण म्हजे पयलें पुस्तक न्ही स्नेहबंद हें पुस्तक म्हजें पयलें म्हज्या माय मामाच्या प्रयत्नांतल्यान आयलें. म्हज्या माय मामाक म्हजें खूब कौतूक आशिल्लें दोगांकय, आनी तांणी म्हणलें तूं इतलें बरें बरयता मराठी तर तुजें पुस्तक करया. कोंकणी बरोवपा म्हणजे तेन्ना चंद्रकांत बाब म्हाका म्हणलें की तूं मराठी बरें बरयता आनी तूं कोंकणीन बरय अशें म्हणून. सो हांव तेन्नाच्यान म्हज्या मोडके तोडक्या भाशेन कोंकणीन बीन बरोवंक लागलें. ह्या पुस्तकाची म्हज्यो यादी तुमकां सांगता. हातूंतले जे लेख आसात ते जाग, सुनापरांत आनी बीन हे तिनूय हातूंतले. तुझे कितल्यावे पुस्तक? म्हजी पुस्तकां आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 350च्या वयर जातली. ओके, आमच्या म्हणून हांवें मेजूना. हय, पूण तातूंत भितरली कोंकणी कितली? मराठी म्हाका दिसता एक 10 आसतली, इंग्लीश एक 7-8, हिंदी एक केला हांवें, बाकी सगळी कोंकणी खबर. आनी तुजें पुस्तक खपोवपाचें तंत्र कशें आसा? खपोवपाचें तंत्र म्हणजे एक म्हणजे बुक स्टॉलाचेर आसता, वर्षा बुक स्टॉलाचेर आसता, कोंकणी अकादमीक अवेलेबल आसात पुस्तकां, भाशा मंडळाक आसतात, मडगांव कॉन्फिडंटाक अवेलेबल असतात, एमेझॉनाचेर अवेलेबल आसा पुस्तकां. चडशी म्हाका दिसता एक 10-15 टायटल जर सोडली ह्या दिसांतली जाल्यार बाकी सगळे एमेझॉनाचेर अवेलेबल आसा. एमेझॉनाचेर खूब जाण लोक मागयतात पुस्तकां फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जे कोंकणी लोक आसात तांकां वाचपाची आवड आसा अशे लोक एमेझॉना वयल्यान पुस्तक मागयतात. दिनेश बाब, म्हाका एक सांग, हो फायद्यांतलो धंदो म्हणप काय हो आत्महत्याचो धंदो म्हणप? हो फायद्यांतलो धंदो करूं येता जर करतलो जाल्यार म्हज्या मतान. मार्केटिंग जर वेवस्थीत सांबाळ्ळें आनी तूं जर नो लॉस नो प्रॉफिट ह्या तत्वाचेर सुरवातेक जर हातूंत भितर सरलो जाल्यार मागीर एक तुका जाण येता खंयचें पुस्तक खपता आनी खंयचें खपना. आनी अकॉर्डिंगली आज प्रिंट ऑन डिमांड जी पळय सिस्टम आसा त्या सिस्टमाचेर आदारून तुज्यान हो धंदो बरो चलोवं येता अशें म्हजें मत. दिनेश बाब, तुवें पयलीं सुरू केलें हो सामको प्युअर कोंकणी मोगणी. हय, सामको एडिटर म्हणजे पुस्तक प्रकाशनांतले एडिटर. हय, हे आमचे कडेन जाला तयार ना. आमचे कडेन एडिटर खूब कमी. एडिटर खूब कमी म्हणजे कितें, तशें कित्याक लागून तर बेसिकली आमचें वाचन आमी सांबाळ्ळेना. आय वूड से टिचर जेन्ना इस्कॉलांत शिकयता, इस्कॉलांत किंवा प्रायमरी शाळेंत शिकयता तेन्ना धरून ताणें आपल्या स्टुडंटांक वाचनाची गोडी लावपाची गरज आसा. मडगांव संसोड्या वयलो 10 TPD गॅसिफिकेशन प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतायेचेर वेगवेगळे प्रश्न उप्रासल्यात. प्रकल्पांतल्यान तयार जावपी गोबराचो विलो कसो लायतलो ह्या प्रकल्पाचेर केल्ल्या पालिका महामंडळाच्या दाव्याचेर काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन प्रश्न उप्रासल्यात. ह्या प्रकल्पाक लागून आमी समाधानी ना. 50% परस चड कोयर सेंद्रीय आसून ताचेर शास्त्रीय प्रक्रिया करपाची गरज आसा. तशेंच योग्य रितीन वेगळेपण, कंपोस्टिंग आनी व्यवस्थापन केलें ना जाल्यार त्योच पोरण्यो चुको परतून घडटल्यो अशी शिटकावणी सिटीजन्स फॉर संसोडो ह्या संस्थेचे सरचिटणीस रॉक मास्करेनास हांणी दिल्या. पयलीं सुद्दां हें गॅसिफिकेशन म्हण व्हडलें हें जालां. गॅस तयार जाता आनी गॅस कोण भरता, कोण सिलिंडर भरता गॅसीचे. गॅसिफिकेशन म्हणटा फक्त एक नांव. हे फक्त हाय टेम्परेचराचेर ड्राय वेस्ट जोडयतात आनी कांयच करना थिंगा. आनी आमी हें सांगलां आतां जो एश हें जाता रेजिड्युअल जो एश आसता तो हॅझार्डस वेस्ट हो फाल्यां खंय घालताले तुमी? म्युन्सिपालिटी बसून थिंग ब्रिक्स करताले. कंपनीक ना ते कंपनी एग्रीमेंटाचेर ना. हांव जाणा आसलो हे ते सांगताले म्हण बडे तेका लागून ते विडियोन हांवें सांगलां की व्हड सांगताले म्हण ब्रिक्स करता म्हण. कॉन्ट्रॅक्टराचे हो जो एजन्सी जो अपॉयंट केल्लो आहा ताजे हें ना थिंगा ब्रिक्स करपाचें. म्युन्सिपालिटीन करपा म्हणटा 5 वर्स चलयतलो, सगळे पयशे घेतलो, 5 वर्सां सोंपता म्हणल्यार तो स्क्रॅप हेस आसतलो थिंगा आनी म्युन्सिपालिटीक तो चलोवपा जावपाना. इतलें हांव एश्युरन्स दिवपाक शकता. फ्युम्स जातले, जो धुंवर जातलो बर्निंग जातकीर तितून एश फ्लाय जावपाना. 100% फिल्ट्रेशन आसतलें तुमगेलें.
एंटायर थिंग पोलिशान जातलें हें मुद्दम पळय आमी रावले मुद्दम कित्याक पयलीं सांगलां कित्याक ही फोटिंगपणां मातशें लोकांक पयलीं कळून दी म्हण एडवान्स हायकोर्टान क्लियर कट हें दिल्लें आहा की बायो मिथेनेशनाक प्लांट घाल सो दॅट वेट वेस्ट ऑल्सो इज हँडल पूण ह्या काटांनी ड्राय वेस्ट घालता थिंग आनी सेकंडली गव्हर्मेंटच कायद काडला आतां की फोर बीन सिस्टमान सेग्रिगेशन करचें म्हण आनी हांगा तो मिक्स वेस्ट जोडोवपा म्हणटा सो यू आर डिफिटींग युअर ओन रुल्स दॅट यू आर कमिंग आउट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स टोटल कॉन्ट्रडिक्शन ह्या सरकाराचे आनी मागीर फायनली हे भाशेन सगळे पयशे मोडटकीर चीफ मिनिस्टर मागीर म्हणटा आपण गव्हर्मेंट गार्बेज इतली कोटी मोडटा इतली कोटी मोडटा पूण सगळो वेस्ट मोडटा फॉर पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो बट प्रोडक्टीव काय ना गेल्या ती 40 ते 50 वर्सां सोंसड्या आनी सराउंडींग एरियाज जो लोक रावता मारगांव फातोर्डा कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली कुर्तोरी विलेज राया राशोल हे सगळे सोंसड्याचे वास आनी घाण वडाण ही सोंसता आतां आमी हायकोर्टांत वचोन वी गॉट एन ऑर्डर हाडले आनीक ऑथॉरिटीक फोर्स करून हो सोंसडो लेगसी डॅम्प जो पड आहलोलो आमी क्लियर केलो काल आमकां आयकूंक येता की सरकारान थिंगा वयर गॅसिफिकेशन प्लांट घातला म्हणून गॅसिफिकेशन प्लांट हे टोटल सोल्युशन गार्बेज मॅनेजमेंटाचे न्हू इट कॅन एट बेस्ट हँडल 20% ऑफ द इश्यू सो 80% जे पण प्रॉब्लम आसा सोंसड्याक देर इज नो सोल्युशन टू दॅट सो आय वूड लायक टू अर्ज द ऑथॉरिटी डोंट एक्सपेरिमेंट एट सोंसडो 50% जो पण वेट वेस्ट कलेक्ट जाता तो मॅनेज जावपाचो ना सो वेर आर दे गोइंग टू एक्चुअली मॅनेज दीस गार्बेज वेर आर दे गोइंग सो 80% म्हणजे टोटली 80% विल बी नॉट मॅनेज ओनली 20% विल बी मॅनेज बाय दिस प्लांट अगेन पीपल विल लूज फेथ अगेन with the authority with regards to the experiments which they are conducting. And having said that, this looks to be like a money-making racket. And with no solutions in place, and which we see in the vision of the government. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.